किल्लपाल दाबाळ पंचायतीची सरपंच रुक्मिणी गावकर हांचे आड स पंचांनी दाखल केल्लो अविश्वास थाराव 5 विरुद्ध 4 मतांनी संमत जालो। पंचायतीच्या कामकाजा विशीं हेर पंचांक विश्वासांत घेनासतना कामां जातालीं। देखून 26 जुलयाक स पंचांनी तिचे आड अविश्वास थाराव दाखल केल्लो। आमच्या पंचायतीन 9 पंच आसा। स पंचांनी 26 तारखेर व्हिडिओ ऑफिसान अविश्वास थारावची लेटर दिल्ले तेन्ना तेजे वयल्यान 2 तारखेक मिटींग घेवचे म्हणून व्हिडिओ साहेबान आमकां डायरेक्शन दिलें। तो अविश्वास थाराव चेर चर्चा करपा लागून त्या प्रमाणे आमी पंचायतीन हे केलें, नोटीस सर्व केली आनी आयज आमचे ती मिटींग जाली, कंडक्ट जाली आनी तातूंत सरपंच आसा श्रीमती रुक्मिणी गांवकर तिजेर अविश्वास थाराव मान्य जालो। ताज्या अंडर 5 जाणांनी मोशना वीत गेले, म्हणजे तांच्यांनी पास केलो। तातूंत आसा रमाकांत गांवकर, बारकेलो गांवकर, दामोदर बांदेकर, मागीर राजेंद्र वेळीप आनी भानदास गांवकर हांच्यांनी तो मोशन आसलो तो पारीत केलो, अविश्वास थाराव पारीत केलो। आनी अविश्वास थारावाच्या अगेन्स्ट 4 पंच असले। तातूंत असली रुक्मिणी गांवकर, आमचे उपसरपंच कालिदास गांवकर, संध्या गांवकर आनी सपना गांवकर। म्हणजे हो अविश्वास थाराव 5/4 हेतून पारीत जाला। जे आमी चार्जीस लायल्ले की आमकां विश्वासान घेयना आनी जो पंचायत दरबार आसा तो घरा कडल्यान चलता। सरपंच आमकां म्हयन्या एकूच पावट एवेलेबल जाता। मदीं कसलीं फंक्शन जाल्यार फक्त गव्हर्मेंट फंक्शन जाल्यार येता आनी बाकी दिसांक हांगा केन्ना सरपंच एवेलेबल आसना। आनी जे पब्लीक येता ते सफर जाता, पब्लिकाक त्रास जाता, लोकांचे ग्रिवांसीस आसा, प्रॉब्लेम आसा, उदका प्रॉब्लेम आसा, लायटी प्रॉब्लेम आसा। हे कोणा कडेन मांडटलो जाल्यार हांगा सरपंच एवेलेबल ना म्हणटा आमी पंच मेंबर हतबल जाता। खंय जर प्रोटोकॉला प्रमाणे जर पंचायतीचें हांगा फंक्शन जाता, पंचायती प्रिमासीसान जाता, इवन MLA सुद्दां जर हांगा येता आनी फंक्शन घेता जाल्यार आमकां पंचांक विश्वासान घेनासतना हांगा जाता। आमकां मागीर कळटा, फाल्यां जावं त्याच टायमार सकाळीं 9 साडे 9 आमकां कोण तरी भायल्यान कळटा अरे फंक्शन आसा मरे तुगेलें म्हणटकीर आमकां फील सामकें वेगळे भशेन जावपाक लागलें। कित्याक लोक आमचे अगेन्स्ट जाता, आमकां लोक विचारता अरे तुजें फंक्शन तुका पंचाक खबर ना म्हणून। मागीर ह्या वेळाचेर आमी कितें करप? कितें इलिगल कंप्लेन दिल्यो जाल्यार कंप्लेनीचेर ते कांय एक्शन जायना, ते हांगा जाळून दवरता। सरपंच खुर्चेर बसता, कंप्लेनंट आपयता, ते पंच मेंबर आपयता आनी तुगेलो जो चोड आसा तो पावर यूज करता, सगळे डिसिजन तोच घेता। सरपंच फक्त डॉर्मंट बसून रावता। म्हणटकीर हें आमी पंचायत राज एक्टा प्रमाणे हें चलपाचें काय कितें? आमी सरपंचाक काम करपा लागून एकमतान भोवमतान दिल्लें। आयज 11 म्हयने काडले। 11 म्हयन्या भितर आयज पर्यंत आमी डिमांड केल्लो की म्हयन्याक 2 मिटींग जाता, त्यो 2 मिटींग टायमार जावपाक जायो। आयज पर्यंत म्हाका दिसता 11 म्हयन्याक 2 मिटींग केन्ना जाली ना। म्हयन्याक एकूच मिटींग जाता आनी ती बी 17 तारखेक आसल्यार दुसरे म्हयन्याक 24 तारखेक जाता, आफ्टर 1 मंथ जाता। तर लोक हांगा ताटकळत पडटा, लोकांचे NOCs आसता, कितें अर्जंट काम आसता, हें लोकांनी कशें करप? म्हणजे हें प्रशासन आसा तें घरा कडल्यान चलपा न्हू, हांगा प्रशासन आसा तें सरपंचान एनी टायम एवेलेबल आसपाक जाय। आनी ताका लागून आमकां विश्वासान घेयना जावं बाकीच्यो गोश्टी आसा त्यो पंचायत राज एक्ट प्रमाणे चलना म्हणून आमी पंचांनी हें मोशन मूव केलें आनी आतां तें मोशन जें आसा आतां स्पेशल मिटिंगेक आमी 5 मतांनी आमी जिखलेले आसा।